न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। आयज दीसभर गोंयांत कितें घडलें हें जाणून घेवया आमच्या गोमंतक टीव्हींतल्या ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान। सगळ्यात पयलीं या संजना कडेन। दर फावट नवी नवी विधानां करपी जमीन बळकाव प्रकरणांतलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खान हाणें काल एक विधान केल्लें आनी तेणें अशें म्हणिल्लें की आपूण जो पयलो व्हिडिओ केल्लो तो आपलो पयलो व्हिडिओ खरो आशिल्लो आनी दुसरो व्हिडिओ जो आसलो तो आपूण गन पॉयंट दवरिल्ल्यान शूट केल्लो अशें ताणें म्हणिल्लें आसलें। आनी पयल्या व्हिडिओन ताणें आमदार जोशुआ डिसोजा आनी कांय पुलिसांचें नांव घेतिल्लें। हाचेर आयज पणजे DGPक मेळपाक गेल्ले कडेन आमदार जोशुआ पत्रकारांक मेळ्ळे तेन्ना हे विशीं आमदार जोशुआक विचारलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की कोण सुलेमान प्रकरणांत आपूण कांयच इनवॉल्व ना आनी आपलो कांय संबंद ना। ही विशीं सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। सुलेमान सिद्दीकी जो सध्या गाजत आसा एकदा तेका काल कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्याच वाठारांत घडिल्ली आसा। तर एका 17 वर्साच्या सान पिरायेच्या चलयेचेर एका अनवळख्यान अपहरण केलें। तर हे विशीं जे आसा चलयेच्या आवयन कुंकळे पुलीस स्टेशनांत वचून तेन्नाच कागाळी नोंद केल्ली आनी कुंकळे पुलिसांनी गोंय बाल कायद्या खाला कलम 8 ही कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी कुंकळे पुलीस हाचो फुडलो तपास जो आसा ते करतात। आनी एक बातमी म्हणजे म्हापशेचे फामाद श्री देव बोडगेश्वर देवूळ जे आसा तातूंत वेंचणुकेंत 254 महाजनांक मतदान करपाक दिल्ल्याच्या प्रशासनाच्या निर्णया वयल्यान देवस्थानाचो आदलो अध्यक्ष जो आसा माजी अध्यक्ष आनंद भाईडकर हांणी न्यायालयांत आव्हान दिल्लें आनी हे विशीं आयज उच्च न्यायालयांत सुनावणी आशिल्ली। तर ही वेंचणूक प्रक्रिया सोंपिल्ल्यान मात उच्च न्यायालयान सुनावणी घेवपाक न्हयकार दिल्लो आसा। अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा। म्हापशा देव बोडगेश्वराच्या वेंचणुकेंतले जे प्रकरण संविधान सांगलें ते एक, आनी दुसरी म्हटल्यार कुंकळे हांगासर एक अपहरण जाला ल्हान चलयेचें। त्यो सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। आतां आमचो डेस्क इंचार्ज आसा सुशांत कितें बातमी सांगता ते ताचे कडल्यान विचारून घेवया। पोरण्या गोंयांत जावपी प्रस्तावीत बायंगिणी कोयर प्रकल्पा विशीं आतां नवी अपडेट आयल्या। ती नवी अपडेट अशी की जो उत्तर गोंयचो खासदार आसा श्रीपाद नायक ताणें ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक ओपोज केला। ओपोज म्हणचे परस तांणी एक मागणी फुडें दवरल्या की थंयचे जे लोक आसात ते ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध करीत आसात तेन्ना लोकभावनेचो आदार करून सरकारान हो प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी तांणी केल्ली आसा। हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्जरात हाचे कडेन आपले उलोवप जाल्ले आसा अशें ताणें म्हणिल्लें। फाटले फावट जर कांय दिसा पयलीं जर हें प्रकरण आनी फुडें आयिल्लें ते म्हटल्यार की बाबूश मोन्जरातान म्हणिल्लें की ऑगस्टाच्यान प्रकल्पाचें काम सुरू जाता तेन्ना थळावो आमदार आसा कुमारजुंवेचो राजेश फळदेसाय तेन्ना मदीं तेणी तोंड घातिल्लें आनी तेणें म्हणिल्लें की हो प्रकल्प आमकां नाका बाबुशान तो आपल्या मतदारसंघान व्हरचो। सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। तर बायगिणी जावपी हो प्रस्तावीत कोयर प्रकल्प जो आसा तेजे वयल्यान फाटल्या कांय दिसांनी आमकां बरीच राजकारण जे रंगिल्लें दिश्टी पडिल्लें। एक तर बाबूश मोन्सेरात पणजेचो आमदार आनी दुसरो म्हटल्यार कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांच्या मदीं जे पेटिल्लें तो म्हणपाक लागलो तूं जो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आसा तो बायगिणीत हाडून दाखय मागीर आपूण पळयता। आनी तो म्हणपाक लागलो राजेश फळदेसाय की हो जो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आसा तो तालिगांव तुज्या बंगल्याच्या फाटल्यान घाल। तर तेजेर बाबुशान म्हटिल्लें की तूं हेजी कोयर प्रकल्पाची इनॉग्रेशन करपाक आसतलो काय ना हें आपूण सांगूंक शकना। म्हणजे नकळत तेणी कितें पॉयंट माडिल्लो तेय खूब गुंतागुंतीचो असो विशय आसा। पूण आतां
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें ताका तेंको दिलेलो आसा की हो प्रस्तावीत बायगेणी प्रकल्प जो आसा तो आमी बायगेणी हाडचे ना, मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून हो जो मुद्दो आसा तो सुटावो करतले. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था थारला. तशेंच भारत बेगीनच 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाची आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री जितीन प्रसाद हांणी सांगलें. बिरेस्तारा भाजप कार्यालयांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद उलयलो. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शापोरा वाठारांत आशिल्ल्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या फाट्यांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ताका लागून ह्या बँकेच्या खातेधारकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. मुळाव्यो बँकींग सेवा दिवपाक तांकां कळाव जाता. ताका लागून बेगोबेग ह्या बँकेच्या मुख्य कार्यालयान हाचेर तोडगो काडचो अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्ली आसा. इंडियन युनियन बँकाची शापोरा ब्रांच जी आसा ती तांच्या कर्मचाऱ्यांक घेवन स्टाफाचो शॉर्टेज घेवन ती सामकी चिंतेत पडिल्ली आसा. तर हो प्रश्न सुटावो जातलो काय म्हणून थंयची मागणी जी आसा ती जायत आसा. तो आतां न्यूज तुमी 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळया. फुडें या उत्तेजा कडेन. मया गांवात जो नियोजीत लॉ कॉलेज प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक लागून सध्या मया गांवांत एक नवो वाद निर्माण जाला. काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लें की गांवच्या विकासा खातीर बऱ्या प्रकल्पाची गरज आसा अशें म्हणून तांणी ते जे लोक विरोध करता ह्या प्रकल्पाक तांचेर ते तिडकिल्ले. आनी ताकाच आयज जे मये भू विमोचन नागरीक समिती आहा तांच्यांनी एक विधान केल्लें आसा. तांच्यांनी म्हणलां की पयलीं कस्टडियन प्रॉपर्टीचो प्रश्न सोडोवन मये गांवाक पूर्ण स्वतंत्र दियात, उपरांतूच गावात प्रकल्प हाडपाचो विचार करात अशी मागणी ती तांच्यांनी केल्लेली आसा. तर ही बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची. तर मयेचो जो प्रश्न काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें की जी एक कॉलेज येवपाची आशिल्ली ताका विरोध करूं नाका. सो कित्याक विरोध करूं नाका, ताच्या पयलीं कस्टोडियन प्रॉपर्टी जो आसा तो मुद्दो सॉल्व करा असो मयेच्या लोकांचो प्रश्न आसा, अशें मागणी आसा त्या लोकांचे. फुडें या आमी ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे कळंगुटे सावता वाठार ह्या वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उपरासलो आसा. आनी ह्या वाठारांत कळंगुटचोच न्हय तर बाकी हेर जाग्या वयलो बागा त्या सायडचो बीन कोयर हाडून उडयतात अशें थंयसरले सरपंच जो सिक्वेरा हांणी सांगलां. तांचें अशें म्हणणें आसा की हेजो कोयराचो जो काडपाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली ती पर्यटन खात्याची. पर्यटन खातें आपलें काम करिना तेंच्यांनी ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. आनी तसोच ह्या कोयरा लागून थंयसर येवपी पर्यटकांक थंयसरल्या मागीर थोड्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून ताणें मागणी केली समज पर्यटन खात्या कडेन जायना नितळसाण दवरपाक जाल्यार म्हणजे पंचायती कडेन दिवची अशी तेजी मागणी केली. समज असोच कोयर समज थंयसर उरलो जाल्यार हांगा एक संसोडो तयार जातलो अशें ताचें म्हणणें आसा. ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे मडगांवान फातोड्या काल राती तीन दुकानां फोडलेलीं आसात. ह्या 3 मागीर उपरांत पुलिसांनी वचून थंयसर पंचनामो केलो, तपास केलो, पण आजून कितलो मालवाज फारेला हाची म्हायती मात मेळूंक ना. तपास सुरू आसा. ही जी बातमी तुवें 7 PM बुलेटिनाक पळयात. तर ऐश्वर्यानूय आमकां खूब 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. एक म्हटल्यार जो कोयराचो प्रश्न आसा आनी दुसरो म्हटल्यार चोरयेची प्रकरणां जी वाडत आसा. ते दोनूय बातमी तुमी सविस्तर पळया आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या 7 PM बुलेटिनान. कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. अरे दोतोर, तुमी सगळीं हांगा कितें जालें? सुरेश, तूं कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर, TB ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? TB बी आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्दां TB बॅक्टेरिया शरिरान आसल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना तें कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाजी खात्री करता की ताका किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच ह्या TB रोगाचें कांयच लक्षण ना. दोतोर, तुमी
भलायकी खाते आमच्या खातीर इतले सगळे करता म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे. हय चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया. हय जागरूक जावया. गोंय टीव्ही मुक्त करूया. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात